2 किलो वजन पसून म्हजे कडेन व्हरपाक जायनाशिल्ली, एक बालदी घेवन वचपाक जायनाशिल्ले, अशा प्रकारे योग साधना केली आणि त्यातून हांव पूर्णपणे मुक्त जाल्लो आसा। आज 18 तास काम केले नंतरही रातचे 12 पासून ते जे म्हणजे स्पिरिट मेळटा, ती जी शक्ती मेळटा, ही एक अध्यात्मिक शक्ती जातली, ही एक योग साधनेंतल्यान निर्मित जाल्ली ही शक्ती आसतली। म्हणूनच सगळ्या कडेन मागता हे सगळे जे आमकां फायदे आसात ते करून घेवपा खातीर आमी आयज नित्य नेमान योग साधना करपाक जाय। आयज योग साधने खातीर आमी भुरग्यांक आपयले, आतांच एक सेशन हांव करून आयिल्लो आसा। आमचे साधारण ते 200 लोक आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भितर योग साधना करतात। तेची सुरवात करून अर्धा तास योग साधना करून हांव हांगा आयिल्लो आसा। म्हणूनच परत एक फावटी योग करता आसतना एक शिस्त आमी पाळपाकच जाय। आमी योग करता आसतना जर श्वासाचेर आपले नियंत्रण ना जाल्यार ताचो चड फायदो जायना। श्वास इनहेलिंग इन आउट हाचेर ही प्रक्रिया आसपाक जाय आणि योग साधना आसतली ही आमकां जर चड फायदो जाय जाल्यार आमचें पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन योगाचेर आसपाक जाय, पूर्ण कंट्रोल आपल्या श्वासाचेर आसपाक जाय आणि अध्यात्मिक रूपान स्पिरिच्युअली आमकां तातूंत भितर तल्लीन जावपाक जाय, तेन्नाच आमकां ह्या योगाचे फायदे जातात। डॉक्टरान सांगलें तशें हायपरटेन्शन आसतलें, प्रेशर आसतलो, ब्लड शुगर आसतलें, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर योग साधना ही एक आमकां परंपरेन आयिल्ली ऋषी मुनींनी दिल्ली ही देणगी आसा, ही साधना आसा। ताचे आमी प्रचार प्रसार करुया आणि नित्य नेमान आमच्या दैनंदिन जिवना भितर योगाची साधना करून आमी हाजेर जैत मेळोवया। परत एक फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या आमच्या प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आणि योगाच्या प्रसारा खातीर प्रचारा खातीर आज म्हाका दिसता हजारभर कार्यक्रम फक्त गोंयांत भितर लायिल्ले आसात, प्रत्येक गांवा भितर लायिल्ले आसात। ताचे एकच की आमचे जे आयुर्वेद आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले, होमिओपॅथी आसतले किंवा योग साधना आसतले, हे सगळे आमी आमचे हेल्थ आसतले, ॲलोपॅथी आसतले, हे सगळे कित्याक करतात तर शारिरीक तंदुरुस्ती मेळपा खातीर, ताचे बरोबर जोड म्हणून मानसीक आमकां शांती मेळपाक जाय, ती आस्था आसपाक जाय आणि आमचे आचार आसतले, आमचे बाकीचे सगळ्यो ज्यो परंपरेनुसार आमी करीत आयिल्ले आसात ते आमचे आरोग्य बरें दवरपा खातीर आमी ही प्रॅक्टीस करुया। परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक ह्या योग साधने भितर सामील जाल्ले आसात। फक्त एक दिसा खातीर योग साधना करनाकात, नित्य नेमान केले तर जाय, अनंत अशे फायदे तुमकां मेळटले। देव बरें करूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।